येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकांच्यो हेडलायन्स. फोणेची गटरां पिडतात पसरकारांक. 2019 सावन करतात कागाळी. पालिका कानार केस ओडून. आता अपेक्षा नव्या नगरसेवका कडल्यान. पसरकार ऑन कॅमेरा. पणजी मळ्यांतली 100 वर्सांची झर आयल्या धोक्यांत. स्मार्ट सिटीचो मार सेमिस्त्रोत्राकय लागला बसपाक. उदरगतीच्या नांवान आमची लायफलायनय करतात काबार. थळाव्यांचो महानगरपालिकेक प्रस्न. काकुलो मॉलांत पुरुमेताचें फेस्त. गोंयचो फेस्ताकार मारियस फर्नांडिसाचो फुडाकार. 19 मे ते 21 मे अशे 3 दीस फेस्त लोकांक उक्तें. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोणेच्या काजीवाड्या वयल्या ओव्हरफ्लोईंग गटारांक लागून भलायकी धोक्यांत आयल्या. फोणेच्या पसरकारांनी 2019 सावन पालिकेक अधिकृतपणान कागाळी केल्ल्यो, पूण पालिकेची यंत्रणा हाल्ली ना, धोल्ली ना. आतां नवें पालिका मंडळ वेंचून आयलां. नव्या नगरसेवकान तरी ही समस्या जाग्यार घालची पसरकारांनी परत मागलां. गटरां बांदली म्हण जायनात. तातूंतल्यान कोण खंयचें उदक सोडटात त्या उदकाक लागून भलायकेचेर परिणाम जाता काय कितें हें पळोवप सरकारी यंत्रणेचीच जबाबदारी. पूण फोंड्यांत ते कडेन कागाळी दिवनय आडनदर जाली. शेवटाक भलायकेक धोको उप्रासला अशें म्हणत वाठारांतल्या पसरकारांक, फार्मासिस्टांक मिडिया मुखार येवचें पडलें. सबका साथ सबका विकास वाले जागे जायत काय? And we have some nuisance here right in front of our shop. There's a gutter which is giving a bad odor, and we're losing a lot of customers due to that. We had submitted a complaint to municipality long ago, almost 2-3 years back. I think they should work it on and get it cleared on as soon as possible. It will be help for not only the shopkeepers, the people moving around here also. Request for the same to be done at the earliest. आमचे समोरचे जे गटर आसा ते जाली 5-6 वर्सां वावत आसा आनी आमी 24 एप्रील 2019 पोंडा म्युनिसिपालिटीक कंप्लेन दिल्ली की गटर आमचे साफ करून ना आनी गटर 12 म्हयने वावत आसा म्हणून. आनी मागीर तें लेटर तेणें हेल्थाक तेणें रिफर केलें की इन्स्पेक्शन करा. आनी मागीर एक 8 दिसांनी 6 मे 2019 हेल्थाक तेणें रिफर केलें. हेल्थाच्यान जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें. तेन्ना हेल्थान रिपोर्ट दिल्लो की during the inspection it is noticed that some hotels in surrounding area and one of the residential building are drain their waste water in public nala which gets accumulated in front of the shop of Sri Deven Dawdekar and Gurtaka medical stores, creating bad odor and nuisance in surrounding. In view of the above, it is requested to take necessary action at your end as the area comes under your jurisdiction. आता फाटली 4 वर्सां जाली आमी कितले फावटी म्युनिसिपालिटी वचून तांकां सांगलें, कितले फावटी आमी कावन्सिलराक सांगलें, पूण कोणूच हें घेवपाक तयार ना. नवी म्युनिसिपालिटी आयली आसा. हांव मागता की जो नवो कावन्सिलर आसा तेणें हें गटर मातशें पळोवचें, परत इन्स्पेक्शन करचें आनी सारकें करचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. शेवटाक दवर्ली पंचायत वाठारांत रस्त्या कुशीचे बेकायदेशीर गाडे मातये भरवण जाले. कितलोसोच तेंप जालो येरादारेक ते आडमेळी हाडटाले. बीडीओचे परवानगेन आता पुलिसांचे मजतीन पंचायतीन ह्या गाड्यांचेर कायदेशीर कारवाय केली. आयकात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज दवर्ले पंचायतीन जे इलिगल गाडी असले ते त्रास करताले ट्रॅफिकेक आणि त्याचबरोबर ह्या गाडयांचे 2 जणांच्या मदीं झगडी जाल्ले कारणान तेणी कोर्टाक पडल्या आनी लास्ट ही जी केस आसा ही पंचायतींतल्यान बीडीओ पडल्या आनी बीडीओन आज ऑर्डर दिली की हे जे रोडा सायडीक जे गाडी आसात हे डेमोलिश करचे म्हणून. ह्या डेमोलिशन करपाक तेणी सगळो फोर्स जो आसा हो मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशना कडच्यान घेतलो आनी आज तें डेमोलिशन केलें. आज सांगपाचें म्हणल्यार रस्त्या कुशीक जी इलिगल गाडी आसात, जे कोण फ्रुट्सवाले आसा हे डिस्ट्रक्शन ह्या गाडयांक खूब करतात आनी हे डिस्ट्रक्शन जाल्ले कारणान एक्सिडेंट खूब जातात. आनी हेजेंच एक कारण दवरून बीडीओन आज डिसिजन घेतलें की हे गाडये डेमोलिशन करचे म्हणून. आज जी दवर्ले दिगरपालीची जी पंचायत आसा ह्या पंचायतीच्या सरपंचा बरोबर सेक्रेटरीन येवन तांकां पयलीं टायम दिलो
आनीक जे कितें भितर आसा तें काड म्हणून आनी तो टायम बाउंड जातरीक ते सगळे काडटरीक तेणी डेमोलिशन आसा हें स्टार्ट केलें. हें स्टार्ट करतरीक हितूंक बोवाळ कांयच जालें ना, पूण खंय तरी हांगच्यान एक बाकीच्यान हेचो बोध घेवचो की रोडा सायडीक कोणें रावचें ना, कित्याक खंयच्या गाडयेचो एक ब्रेक फेल जालो जाल्यार कितें जायत हें सांगपा येना. म्हणून हे सेफ्टी खातीर पयलींच आपले जे कितें रस्त्याकुशी आसा तेणी पयल्यान रावचे, ताके खंयच्या ट्रॅफिक जे गाडी आसा हे ट्रॅफिकेक जाम जावची न्हू म्हणून. ती आमी हायवेचेर केला. हायवेचेर ते फ्रूट वेंडर्स आशिल्ले आनी 2-3-4 गाडा आशिल्ले, ते व्हिडिओन आमकां ऑर्डर दिल्ली डेमोलिशन करपाक आनी कित्याक ते लोकांक ऑब्स्ट्रॅक्ट करताले आनी तेंचे भितर दोगांचे भितर कंप्लेंट चलताले. दोगांयनी एकामेकाचेर कंप्लेंट घातिल्ली आनी ती हांगा आमचे पंचायतीन मिटिंगेन पळोवन आमी वयर धाडून मागीर डेमोलिशन व्हिडिओन धाडिल्लें. ताका लागून ती काल पयर ऑर्डर जाली फाटीं आनीक आमकां तुम्ही डेमोलिशन केलें. ओके. किती फोर्स बी घेतलो तुम्ही पोलीस? पोलीस फोर्स आयिल्ले आनी प्लस JCB आयिल्ले, सगळे व्हिडिओन धाडिल्ले तेजेर आनी सगळे ऑफिसर आयिल्ले. पण तू बोवाळ काय चालला ना? बोवाळ कांय ना, तांकां खबर ना, तेंचे डॉक्युमेंट कांय नाशिल्ले. तेंचे सद्या ते WRD प्रॉपर्टीची आशिल्ली आनीक PWDची म्हणजे रोडा सायडीन PWD लागताली ती आणि ऑब्स्ट्रक्शन जाताले. ऑब्स्ट्रक्शन जातालें आनीक तेंचे भितर ते दोगांयनी चलयता तेंचे भितर ते झगडी जावन ती वयर पडून मोडपाक गेली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्कोच्या जेटीचो विस्तार करपाचो विचार चल्ला. थळाव्या वेवसायी आनी बोटवाल्यांची मागणी मतींत घेवन हे जेटीच्या विस्ताराचो यत्न करतले. केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री पुरुषोत्तम रुपालान वास्को सांगले. नुस्तेमारांक गोंयांत कसलेच हक्क नात. गोंया खातीर कोस्टल रायट बील हाडचें अशें एक्टिव्हिस्ट ऑलेन्सियो सिमोयशान हेच माचे वयल्यान मागले. केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपालान आयज वास्को जेटी आनी बायणा बीचाची पळोवणी केली. थळाव्या नुस्तेकारांचे गाराणे आयकून घेतले. सागर परिक्रमा उपक्रमा अंतर्गत थळाव्यो समस्या जाग्यार घालपाचो यत्न करतले. थळाव्या आमदार मंत्र्यांनी लेगीत हे विशय गंभीरतायेन घेवचे. केंद्र सरकार तांकां ती मजत करपाक तयार आसा. ताणे सांगले, आयकात. हमारा जो स्कीम है उसमें जो व्हीकल पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, वो आपको दूसरा चाहिए, दूसरी पैटर्न का चाहिए जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो. उस पर मत्स्य संपदा योजना में वो व्हीकल नहीं है. मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी जरूरत के मुताबिक का जो व्हीकल है उसको भी हम अपनी योजना में शामिल कर देंगे और उसी को देने का हम जरूर प्रयास करेंगे. और ये 15 मीटर की जेटी है, वो भी आपके लिए टेम्पररी के रूप में दिया गया था, मगर वो टेम्पररी कायमी हुआ ही नहीं. वो उसका सरकारी कर्मचारी में भी होता है, वो 1 साल 2 साल के लिए टेम्पररी होते हैं, बाद में कायमी हो जाते हैं. मगर आपका जेटी कायमी नहीं हुआ, वो टेम्पररी ही रहा. अभी हम इनको कायमी कैसे किया जा सकता है, उसको एक्सपांड कैसे किया जा सकता है और आपकी बोटों की जरूरत के मुताबिक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने सुधार होने चाहिए, मैं अभी जाके वहीं देखता हूं और उसी के आधार पर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. केंद्रीय मंत्री गोंयांत आयलो काय थळावे आमदार वा मंत्री गोंयांत सगळे बेस बरें चल्ला अशें भासायतात. पूण उलोवपाची संद मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी खरसाणेन गोंयची अवतिकाय सांगली. CRZचे कोफुसांवूय आयकयले. इन्शुरन्स स्किमीचेरय उलयलो. आयकात ऑलेन्सियो सिमोनशाक. CRZ notification, like sir have raised regarding the houses, 1991 this notification come in force, but since 32 years not a single house in Goa has been regularized as per this notification, sir. And because of this, almost every month there is someone or other facing demolition order and fishermen are facing problem in the coastal area, sir. So we have Adivasi protection right, we have national agriculture policy, we have textile policy, we have tribal rights, but we do not have any rights for the fishing community in Goa or India. So we want you to start this process of a coastal right bill for the fishing community of Goa. So we want you, sir, to bring an insurance system for the fishing community, for their boat,
for their equipment, so that because this for example net costs almost 3-4 lakhs, outboard motor costs around 5-6 lakhs, boat costs around 20-30 lakhs, but what they get from the state government and central government is hardly 1 or 2 lakhs. पुरुषोत्तम निरुपाला हांगा आयिल्ले वास्को जेट्टीचेर गेले तेस्तेरो कडेन आयिल्ले वास्को जेट्टीची आमची तुमी अवस्था पळयली की खूब धाकटी जेट्टी आसा आनी आमच्या बोटकार भावान जे ट्रेडिशनली इतलो तेप धंदो करता तांकां त्रास जाता तांच्यो बोटी डॅमेज जाता तांचो माल पिड्ड्यार जाता ते लॉसान वता सो हे सगळें पळोवपाक गेले जाल्यार जेट्टी वाडोवप हो एकूच ऑप्शन आसा आनी ते तांच्याय लक्षांत आयलें जेन्ना आमी तांच्या लक्षांत हाडून दिलें तेन्ना तर म्हाका दिसता की हे 2-3 सगळीं कामां जावप खूब इम्पॉर्टंट आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. 100 वर्सां आदली पणजे मळ्यांतली जर तिचे देगेक खणपाचें काम सुरू केल्ल्यान धोक्यांत आयल्या. स्मार्ट सिटीच्या नियोजन शुन्य हाडबडीत कामाक लागून जर बळी वचपाचे वाटेर आसा. थळाव्यांनी भंय उक्तायला. तांची लायफलायन काबार जावपाचे वाटेर आसा अशें मळेकारांचें म्हणणें. स्मार्ट उदरगत सगळ्यांकच जाय, पूण सैमीक दायज नश्ट करून नियोजन शून्य स्मार्ट सिटीच्या कामांनी आता पणजे मळ्यांतल्या पोर्तुगेज तेंपावयले झरीक लेगीत आपल्या वेंगात घेतल्या. हो जोरो धोक्यात आयलाच, पूण ह्या झऱ्या कडेन आमचें अस्तित्व जोडलां. आमची खरी वळख नश्ट जावपाच्या मार्गार आसा. आयकात थळाव्यांचे गाराणें. माला पंजीम गोवा हे म्हाका इंटरकनेक्टेड वॉर्ड आहा आनी दोनूय वॉर्डांचो हांव रिप्रेझेंट करतालो. ही जी पळय दिश्टी पडटा ती आमची फेवरेट झर, मोगाची झर. हे झरीचे आमी भुरगेपणान आसतना उदक पिल्या आनी एवरीथींग आमी हिंगासरल्यान लोक येवन हिंगासरल्यान उदक भरून भरून व्हरोन आमी आमचें जीवन काडलां. आयज म्हाका दूख दिसता पळोवपाक ही झरीची आमची हालत अशी जाली ती. लास्ट टायम वचना म्हणून हें उदक जें हे सायडींतल्यान हें उदक पासर जावन तिका जॉयंट जाता तें वचना म्हणून आमी जायते कंप्लेन केले. देवळाची कमिटी येयली आनी आमी एकठांय जावन आमी कंप्लेन दिली. तरी आयकना म्हणटकूच आमी बाब प्रज्वल साखरदंड्याक मेवले. प्रज्वल साखरदंडे वॉज व्हेरी कायंड इनफ. तो येयलो हिंगासर आनी पळयलो आनी म्हणूंक लागले इमिजिएटली आमी एक्शन घेवया कितें तरी आपूण वील टॉक टू द कमिशनर आनी तो कनेक्ट करून तेणें कमिशनरा कडेन उलोवन इमिजिएटली एक्शन जालें आनी उदक कशें वचना तें पळोवंक लागलें आनी फायनलायज जालें. काम चलता आसतना विथीन 2 डेज तांकां फोन येयला लोक काम करता तांकां थिंगा वचा म्हणून आनीक 2-3 जाग्यांचेर धाडल्यार हिंगासरलें काम बंद जालें. आतां बेजीक प्रॉब्लम हिंगासरलो कितें आसा ही पळय जी सिस्टम आहा हितूंतल्यान अशें पोंदाकच्यान उदक वयता आनी तें थिंगासर जॉयंट जाता आनी तें जॉयंट जातकूच तें थिंगाकडल्यान सारकें पेट्रोल पंपा कडल्यान वचोन रुय देव व्हरेन आमचेर एका लागता. आतां स्मार्ट सिटीन कितें केलां तेणी सक्शन घालपाक सिवेरेजीचो तेणी येद्दे मोठे पायप घातला आनी ते पायप थिंगासर येताच्यान सारकें अशें येयलां आनी हिंगासरल्यान जॉयंट जावन गेला. आनी हिंगा पळय हो तो चेंबर दिसता तुमकां, पळय हो तो चेंबर आसा तो त्या चेंबरांतल्यान तेणी पायप पासार केला. आतां इतले तेंचे हांव नको इंजिनियर्स कसले ते जे झोरीचें उदक वयता तितूंतल्यान तेणें पायप पासार केला आनी ड्रिलींग मारलां. आनी हे जी आसलेली ड्रेनेज वचपाची तेका अशी आदले फातर ते एंटिक्स फातर ते अशें आसता तितूंतल्यान तेणी ते ड्रील मारून तेणी ते पायप पासार केले आनी ती आदली पुर्तुगेज तेंपा वयली सगळी ती पळय ती आसलेली ती कोलॅप्स जावन पडली म्हणटकूच तेणी मागीर माती काडली येवन तरी आसतना ती जायना. आतां सुमार जवळ जवळ म्हाका दिसता ट्रॅकभर आयज माती आहा आनी ते कोलॅप्स जायत वयता आनी इतली आमची सेंच्युरीज म्हणटा ती ओल्ड झोरीची ही दुर्दशा जाल्या. शेवो मांडला तो पळय आतां शेवो मांडला तो वचोंक जायना आतां हितून भितर आनी सारकी प्रॉब्लम जाल्या. सो आमी आतां नको आतां कितें हांव आतां परत प्रजला कडेन वयता आनी रिक्वेस्ट करता आमची हेरिटेजीची येद्दी व्हडली सेंच्युरीज ओल्ड हें आहा ती काबार केली म्हणून. म्हाजें इतलेंच म्हणणें तुमी जाणा थिंगासर हें वयता जाल्यार तुमी ड्रेन मारून थिंगासर पायप घातलें कशें हें घालपूच न्हू. हितून कांयच हें ना तेंची प्लॅनिंग ना, इम्प्लिमेंटेशन ना आनी सुपरविजन ना. आनी जेन्ना हे तिनूय वस्तू ना जातकूच अशी कॉलॅप्स जाता आनी पणजेची दुर्दशा अशी जाता. आनी मोयांतले आमच्या लोकांक तुमकां खबर आसा ही आमची कितें ती लायफलायन म्हणटा जशी म्हादय गोंयची लायफलायन तेच भाशेन ही झर आमची लायफलायन, मोयेकारांची लायफलायन. एड्रेस हो आमचो खंय रावता रे मोयान झरी कडेन हो एड्रेस आमचो बरबाद केला. केन्ना जाल्लें
हे आतां जाता 1.5 म्हयनो जालो 1.5-2 म्हयने जाले फाटीं हो सगळो प्रॉब्लेम चालू जाला. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचो फेस्ताकार मारियस फेर्नांडीसान परत एक फावट काकुलो मॉलांत पुरुमेताचें फेस्त घडोवन हाडलां. हें फेस्त 19 मे ते 21 मे अशे 3 दीस लोकांक उक्तें आसतलें. पळयात पुराय बातमी. फेस्तांत गोंयच्या पारंपारीक वेवसायिकांची तशेंच दिव्यांग भुरग्यांनी दुकानां थाटल्यात. लोकांनी व्हडा प्रमाणात येवन खरेदी करची असो उलो ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश कामतीन मारला. आयकात. तशेंच डिसेबिलिटी आशिल्ले जांकां दोळे ना, जांकां कांय जाणां हात ना, पांय ना, उलोवपा येना, तोंडांतल्यान उतर येना, आयकूं येना, सेरेब्रल पाल्सी म्हणून आसा, ऑटिझम म्हणून आसा, हे भुरग्यांचे आवय बापूय तांकांय मारियस हे फेस्तांनी एकोमोडेट करता. तांकां आपल्यो वस्तू, आपल्यो सर्विसीस विकपाक आनी पोटा पाण्याचो प्रश्न सोडोवपाक. I'm the curator of this Purumetaja Fest. This is my 75th fest in Goa, and I thank the Kakula Mall for giving us the space. This is a zero waste and inclusive fest, empowering women and people from the differently able community of Goa. Today we start a 3-day Purumetaja Fest. Starts at 11 o'clock till about 8 o'clock every day. We will be selling stuff today. If you'll come, please do come. From mackerels, dry fish, spices, food, and pottery, plants, and many items. Please do come and support people at the grassroots. I've come here for this Purumetaja Fest. I'd like to thank Maurya sir and all the organizers and Kakulo Mall for giving us a chance to come over here. I have a stall here, which is also given, like we are given a chance to put our stalls. So I am a mother to a child who has a very rare bleeding disorder. So this stall also helps me, in like a kind of financial support, as well as I do this Molla workshop. So that is also my workshop is there today at around 2 o'clock in the afternoon. So this fests are really good for people like us, marginal sectors, and always they encourage us to come up for this and help us financially as well. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. फुडल्या कांय दिसांक हवामान सुकें सुरतलें, पूण दर्यादेग वाठारांनी कमी दाबाचो पट्टो तयार जावपाचो आशिल्ल्यान 22 आनी 23 वेळ राज्यांत पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. या सप्तकात लेगीत तापमान थीर उरतले. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 26 डिग्री उरपाचे आशिल्ल्यान लोकांक सद्याक तरी तशीच गरमी सोंसची पडटली. शेनवारा वारो गळटलो. बोट दन्यांक कसली शिटकावणी ना.
21 तारखेमेरेन सुके हवामान, 22 आनी 23 गडगडा सयत हलको पावस. शेनवारचे चडावत आनी उणे तापमान 35 ते 25 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 4 ते 5 दिसांक चडावत तापमान उरतले थीर. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.